मोगाच्यानो हो नवो कोंकणी ऑडियो बायबल तुमच्या मुखार दवरूंक एकूच हांवडो तो म्हळ्यार जांकां बायबल वाचूंक येना, जांकां बायबल वाचपाची इस्त उरोंक ना, जायतीं जाणटीं आश्रमांनी ओल्ड एज होमांनी आसात तांच्या कानार हो बायबल पडचे खातीर, देवाचें उतर पडचे खातीर होच आमचो हेतू, होच आमचो हांवडो. हो हांवडो आसलेलो बायबल सोसायटी ऑफ इंडिया हांचो देखून तांणी हो कोंकणी नवो कोरार ऑडियो बायबल तयार केल्लो. पवित्र आत्म्या वरवीं जिवीत अवेसोर 8. म्हणटोच जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तांकां आतां कसलेंच खास्तीचें फर्मोण ना, कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या जिवीत दितो आत्म्याचे सोबतीन पातकाचे आनी मरणाचे सोबतींतली तुमकां निवाडली. मुडशा सोयंबाचे असोक्तायेक लागून जे सोमूर्ती कडेन घडोवन आसले ते देवान केले. ताणें आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी मनशा सोयम घेवन आयलो आनी पातका खातीर आपुणूच बोली जालो. अशें मनशा सोयंबाचे पातकाचेर देवाचे खास्तीचे फर्मोण पडले. आमी आतां पातकी मनशा सोयम वोंडायतात ते वाटेन न्हय, पूण पवित्र आत्मो ओडून वता ते वाटेन चलून जियेता. ते प्रमाणीकपण सोमूर्तीचो हेतू. आमचे सगळें पाडून येवचें काम आपल्या पुताक धाडून देवान केलें. जी कोण मनशा सोयंबाचे वर्णावणे प्रमाणे जियेतात तांचो इकलो मनशा सोयंबाक आवडटा ताचेरूच दवरलेलो आसा, पूण जी कोण पवित्र आत्मो ओडून वतात ते वाटेन चलूंक आशेतात तांचो एकूच इकलो आत्म्याक आवडटा त्यो वस्तू. मनशा सोयंबाचेर इकलो दवरल्यार तुका मेळटा फकत मरण, पूण पवित्र आत्म्याचेर तो दवरलो जाल्यार तुका मेळटा जिवीत आनी शांती. मनशा सोयंबाचेर इकलो दवरतात ती देवाची दुस्मानां जातात, कित्याक आमचे मनशा सोयब देवाचे खुशेक खालते रावना, दोयबूड ताच्यान खालते रावंक जायना. मनशा सोयंबाच्या वडोवण्या प्रमाणे चलतात तांच्यान देवाक मानून नेजो, पूण तुमचें जिवीत मनशा सोयंबाच्या वडोवण्या प्रमाणे न्हय, देवाचो आत्मो तुमचे सवे ठिकाण करून जियेता. म्हणटूच तुमचें जिवीत आत्म्यान चलयलेलें जिवीत. खरेंच जे मनशा सवे क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय, पूण जर क्रिस्त तुमचे सवे आसा तुमची कूड पातकाक लागून मेल्यारूय आपणाक मानवलेली देवान तुमकां करून जिवी दवरूंक तुमचे सवे आत्मो आसा. जाणें जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला ताचो आत्मो तुमचे भितर रिगून आसता जाल्यार जाणें जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला तोच तुमचे सवे जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटोच भाव भयणीनो, आमकां कायदो आसा खरो, पूण मनशा सोयंबाच्या वर्णावण्या प्रमाणे जिवचें म्हूण आमकां मनशा सोयबा सोरी कायदो ना. कित्याक मनशा सोयंबाच्या वर्णवण्या प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतेल्यात, पूण आत्म्याच्या बोडान मनशा सोयंबाच्या वर्णवण्याचें बोड मोडशेत जाल्यार तुमकां जिवीत आसतलें. जांकां देवाचो आत्मो चलयता ती सगळीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. खरें म्हणल्यार तुमकां देवाची आपणायलेली भुरगीं करता तो आत्मो की तुमी घेतला. ताचे उद्देशी आबा म्हणजे बापा असो आमी उलो मारता, आनी अशें देवाची भुरगीं म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. भुरगीं म्हणटोच आमी दायजी, होय दायजी भुरगीं देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे मोहिमेची आमी भागीदार जातेले जाल्यार ताच्या कश्टांची आमी भागीदार जावंक जाय. फुडारा मोहिमा हे काळाचे कश्ट दोगद आनी देव आमकां उगडापी करतलो ती मोहिमा हाचे भितर कसलीच सोर जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक देवाचे भुरग्यांचे प्रकाशनीक आख्खी रचना ओतरेकून ओतरेकता. आपलो शेवट शार्ती पावोवंक रोचणेच्या नजो जाले ते तिचेच खुशेन न्हय, पूण आपली येवजण पाडून हाडचे बरवश्यान देवानूच असो निर्णय घेतलो. हो तो बरवासो आपल्या भुरग्यांच्या मोहिमे बोरीत स्वाधीनपणान रोचणेक वांटो दिवचे पासत खुद देव तिका कुसळेपणाच्या गुलामपणांतली सोडवून स्वतंत्र करतलो.
आखी रोसना बाडून तिच्या व्हडवडे अजून पर्यंत भोगता म्हूण आमी जाणो. आनी फकत रोसना न्हय, बगर आमी आमचेच भितर पिळगोवन आसाव, कित्याक देवान आपलो आत्मो प्रथम फोड म्हूण आमकां दिला आनी त्या पासत तो आमकां संपूर्णायेन आपली भुरगीं कोत्तलो, म्हणजे आमचे कुडींक सुटका दितलो ते दिसाची वाट आमी पळोवन आसाव. कित्याक म्हणल्यार बरवशान आमकां तारण मेळना. रावतां ते दिश्टी पडलेले जाल्यार तातूंत बरवसो ना. तो दिश्टी पडटा ताचो कोण आनीक बरवसो दोत्ता? पूण दिश्टी पडना ताचो आमी बरवसो दोत्ताव तेन्ना सुस्तीकायेन आमी ताची वाट पळोवन रावता. तेच परी आमी असोक्त म्हणून पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकलोवन देखून उतरांनी उचारूंक जायनात, तसले हासकार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोती करता. देव काळजां तपासून ओळखता आनी पवित्र आत्म्याची आशा कोण ती तो बरें जाणो, कित्याक देवाचेच खुशे परबडे पवित्र केल्ल्या पासत तो विनवणी करता. जी कोण ताचो मोग कोत्तात आनी जे कोणाक ताणें आपले येवजणे परमाणे आपयल्यात तांचे बरोबर सगळे वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता म्हूण आमी जाणो. मनशांनी देवाच्या पुताचो रूपकार घेवचे खातीर आनी असो तो सोबेस्त भाव भयणी मदलो मालगोडो जावचे खातीर देवान तांकां आदी फुडेंच मोगान ओळखून काडल्यात आनी नेमल्यात. जे कोणाक आदी फुडेंच ताणें नेमल्यात तांकां ताणें आपोवणें केलां. जे कोणाक ताणें आपोवणें केलां तांकां ताणें आपणाक मानवलेलीं केल्यात. जे कोणाक ताणें आपणाक मानवलेलीं केल्यात तांकां ताणें मोहिमेवंतूय केल्यात. क्रिस्ता जेजू वरवीं देवाचो मोग हे सगळे दोळ्या मुखार दवरून आतां आमी कितें म्हणचें? देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? आपल्या खाशा पुताक लेगून देवान वाटावंक ना, पूण आमा सोमेस्ता पासत ताका दिलो म्हणटोच ताचे बरोबर कसो तो आमकां सगोट फुंक्या दिवचो ना? देवान विचून काडल्यात ताचो कोण गुन्यांव करतलो? ती आतां गुन्यांव मेकळी बूड खूद देव निर्णय दिताय न्हय. तर खास्तीचे फॉर्मण मारतलो कोण? खास्तीचे फॉर्मण मारपी तो कोण? आमचे खातीर मेलो जेजू क्रिस्त न्हय. इतलेंच न्हय, तो पुनर्जिवंतूय जाला आनी आतां तो देवाच्या उजव्या हाताक बसला आनी देवा मुखार आमचे खातीर विनोतीय करता. म्हणटच क्रिस्ताच्या मोगा थावन कोण आमकां तोडून काडीत? उपद्रेर तोडून काडटले, ओडचोडी वो दुमाडो बी, बूक आनी विगडेपण, संकोश्ट वो तोरवार बी? अशें तर पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा. तुज्याच पासत आमकां दिसभर वडवडावन मारतात, मारूंक तयार केल्ल्या शेड्यावरी आमकां लेखतात. पूण आमचो मोग केला ताका लागून ह्या सोर गोडितांनी आमी बारी जैतिवंत. खरेंच जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उद्देशी देवाचो मोग आमी अनुभवूंक पावल्या. त्या मोगा कडसून जावं मरणाच्यान वो जिविताच्यान, देवदूताच्यान वो अंतराळा वेल्यो शक्ती आनी पदवी आसा तांच्यान, संवसारांत आतां घडटा आनी फुडाराक घडोवन येयत तितल्याच्यान, पृथ्वी वयर वो पृथ्वी पोंदाक आसात त्या सगळ्याच्यान आमकां तोडून काडूंक कशेच भाशेन जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना.